आमी गीत घेवया पेज नंबर 20 A37 वंदोन तुका. सोर्गीच्या बाबा वंदोन तुका साश्टांगी पडून नमन करता तुजो मुखार खूब अर्घ्य दिता तुजो शब्द आयकून दोयार आसा तुजो मुखार खूब अर्घ्य दिता तुजो शब्द आयकून दोयार आसा. म्हज्या भयणीनो भावनो तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो योगा दिता ह्या मिसान वांटो घेवन आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक जेजूच्या जिविता सारकें घडून हाडच्याक कित्याक ह्या मिसांतल्यान ताचें उतर आनी ताचें आसप आमचें सगळें कोमया वरवीं आमकां ही घोटाय दिता. तर बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचे दोबाजीक दाखोवणेक आनी 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमित्तान हे मागणी आतां आमी उबारुया. त्याच बरोबर तुमची खाजगी मागणी तेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खरी ती तेसां आसा ती मनांत धरून हें आतां मागणें आमी बापाक उबारुया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागेवन फ्रांसिस्क शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदो थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभळतांचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकांचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकथिराय तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदेक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सौभाग्यपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवासो दितली शुभवर्तमानाची उर्बेबोध परगटणार आमकां कोर. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोद तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमकां देवान पयले वाचपान सांगता की जेजूच्या रोगतान आमकां नितळ निर्मळ केल्ली आसा, सुटका दिल्ली आसा. पूण आमी आजून पर्यंत पातकानूच जियेता कित्याक आमी ताचें उतर सारकें पाळिना. जेजून आमकां सांगलां कशे भशेन आमी जियोंक जाय पळय तें, तरी पूण आमी ते भाशेन जियेना जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोडपदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपुदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. काकळूत सरा देवा, आमी भोव असोक भुरगीं तुजी, देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास कोत्ताना तिच्या विणवणेन आमच्या उत्सुकतायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. बागेवन पेद्रोचे पयली चिटे कडेन वचप. तुमी तुमच्या परवाजांक करची
पोलक्या जिविताची चाल घेतलेली ते चाचणींतली तुमकां सोडयल्यात. न्हय कसल्योच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं बोगोर, निस्कळोंक आनी कोटावेन मेंढऱ्याच्या मुणगे क्रिस्ताच्या उमळीक रक्ता वरवीं. संवसार रचच्या आदीं ताची वळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताची वळख परगट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बावाट दवरला. खरें म्हणल्यार ह्याच खातीर मुणगे तुमी देवाचेर बावाट आनी बरवंसो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमा दिली. स्वताक कालती जावन तुमी पवित्र जाल्यात आनी आतां तुमच्या खऱ्या मनान भाव भयणी कशीं एकामेकाचो मोग करूंक जाता. वय सगळ्या काळजान एकामेकाचो मोग करात, कित्याक विनाशी जिणेचो न्हय पूण अविनाशी जिणेचो. म्हणजे देवाचे जिव्या आनी साचणीक शब्दाचो तुमकां नवो जल्म मेळ्ळा. कारण आख्या मनशां थंय तणा वरवीं आनी ताची मोहिमा तणाच्या फुला सारकी तण सुकता आनी फूल पडटा, पूण देवाचो शब्द साचणांक तोखता. त्याच शब्दाचें शुभ वर्तमान तुमकां परगटलां. देवाचें उतारे. देवाचेर वडोपकार. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवट्यांचे आदाम गोठ केल्यात आनी तुज्या भितर रावतल्यांक तुज्या भुरग्यांक सदय केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. जेरुसलेम. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ले सवस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोप परगट जाता. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. जकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले मेन कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेत तांचे सुरवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. शिस जेरुसल्याक चोडून वेताले. जेजू तांचे फुडें चलतालो. ते गाबरलोले आनी फाटल्यान वेताली ती भियेल्ली. 12 जाणांक नव्यान कुशीन व्हरून आपणाक घडचें आसा ते विशयी अशें ताका सांगूंक लागलो. पळयात, आमी जेरुसल्याक चोडून वेता आनी मनशाच्या पुताक महायाज्ञिकांच्या आनी धर्मशास्त्र्यांच्या हातांत घालतले. ते ताका मरणाचें फर्मोण मारतले आनी ताका विदेशांच्या आदीन दितले. आनी ते तांच्यो मस्करी कोत्तले, ताचेर थिंपी उडयतले, ताका जेरबोंड दितले आनी जिवेशी मारतले. आनी 3 दिसां उपरांत तो परतून जिवंत जातलो. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जोआंव ताचे सोशी आयले. ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. ताणें ताका म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें,
तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून ताका म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत, वो हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमच्यान घेवंक जायत मू. ताणें ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून ताका सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या आनी दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना, तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जेकोबाचेर आनी जोआंचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सोडशीं आपूण जेजून ताका म्हणलें, विदेशांमध्ये तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचे जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो, आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो चाकर जावंचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. कितलें म्हूण आयज आमकां देवाच्या उतरांतल्यान समजूंक मेळ्ळेलें आसा. पयले सुवातेर आमी कोणाचो पाटलाव करता, आमी कोण? आमी जेजूचे शिश्य. सगळीं जाणां आमी जेजूचे शिश्य म्हणजे कितें? आमी ताचे कुडीन एक जावन जियेता. तर आमी सगळीं जाणां हांगसर आसा तितलीं ताचे कुडीचे सांदे. हे परी आमकां बावतिस्मा वरवीं घडोवन आयिल्लें आसा म्हणून ह्या वाचपांनी कळीत केल्लें आसा. पयलें वाचोवपाक म्हाका तेंच सांगता, तुमी कोण म्हणून समजतात तुमी. आमी देवान नितळ केल्लीं मनशां, पातकांतली आमकां सुटका मेळिल्ली आसा आनी देवाचें उतर आमकां हें घडोवंक घोटाय दिता. आनी आमी हे भाशेन ताची कुडींत आसा म्हणटच एकामेकाचो मोग करूंक जाय. काळजांताण म्हणलां. काळजांताण म्हणजे कितें? आतां पळयात, आमचे सगळे कुडीचे सांदे आसात ते हिचोरी कितें जालें जाल्यार रोखडेंच पावता. आख्खे कुडीक ती दूख घडटा वो कितें जाता, पूण आख्खी कूड तातूंत आसा. तेच भाशेन आमी एकामेकाचो परमस ते भाशेन करूंक जाय. पूण हें कशें घडटलें? जेन्ना आमी जेजूक एकवटून रावता तेन्ना तो हें सगळें आमचें सगळें करून घेता. नाजाल्यार आमी आमचे वस्तू करूंक सोदीत तर जावचें ना. पळयात, ते 2 जाण भाव म्हणटात आमकां उजव्याक आनी दाव्याक दवर, कित्याक आमी तुजे बरोबर मरोंक तयार आहा, कितें करूंक जाय तें कोत्ता. पूण ते भाशेन न्हय. तें नेमलोलें आसा ते प्रमाणें जातलें ताणें सांगलें ताका. बापायच्या हातान आसा, तें म्हजें स्वाधीन ना, पूण हांव जियेतां तो म्हाजे पासत न्हय, बापा पासत जियेता. तर ताचे येवजणे प्रमाणें आमी सगळीं जाणां जेजूच्या सहकारांत ताका सहकार करून जिवंक जाय. हें ताणें आमकां स्पश्ट केल्लें आसा. आनी कसलो मनोभव आसूंक जाय? चाकराचो आनी गुलामपणाचो. गुलामपणांत तो जियेलो म्हणजे कितें? सगळ्यांची सेवा चाकरी करच्या. हो तर मनोभव आसत जाल्यार आमी दुसऱ्यांक पावतले, कित्याक दुसऱ्यांक पावता तेन्ना आमी आमकांच पावता. हे भाशेन ताणें आमकां ही सगळी शिकवण दिलेली आसा आयच्या आपल्या उतरांनी. आतां आमी कशे भाशेन म्हणून जियेता? सगळीं जाणां प्रयत्न करता, पूण खूब पाटी आमी प्रयत्न करता पळय तो आपल्यापणाचो जाता.
आनी हे भाशेन सगळ्या सांता भक्तांक देव शिडकायता. आनी सांत फ्रांसीस शावेराकूय तेच भाशेन शिडकायलो. तो आपणाची वस्तुकी सगळें बरेंपण करूंक वावुरतालो आनी हे भाशेन तो सारको थकलो. पूण ताणें सोडूंक ना. ताका इनासान सांगलें, बाबा तूं हे भाशेन जेजू पासत सगळ्यांक सोबें करिनाकाय. जेजू तुजें सोबें करता तें तूं ताका सहकार करून कर, तेन्नाच कितें फलदायक जातलें. आनी हाका लागून हांव तुमकां सदांच सांगता, आयज पर्यंत देव ताचें सोबें इतलो वावर करता की कितलोचो हजारांनी लोक हांगसर गोंयांत येता, ताका मेळटा. ती नकळत सगळें, पूण हांगसरच्यान वेताना तांच्या जिवितान कितें तरी बदल जावन वेतात. प्रत्येकाक तर आमी मेळत जाल्यार ती आमकां सांगतलीं कितें जालां पळय तें. थोडीं जाणां म्हणनाय तूं कांय जावचें ना, पूण खूब जाणांक बरेंपण घडटा. आमकांय तेच भशेन घडटा. तर आमी थोडो वेळ आमचे हात जोडया, उंटयेन दवरया आनी भितरल्यान तो आमचें सोबें आसा ताका हाजीर जावया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता आनी सुस्कार भायर सोडटना आमचें सोबें आसा तितलेंय ताका दिवया, आपलेपणाचें आनी ताचें. हें सगळें ताका समर्पिलें की ना, तो तें नितळ निर्मळ करता आपल्या रोगतान आनी आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडटा, ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा. आनी ह्या भावार्थान आमी तो जियेत जाल्यार वो बरवासो आमकां ताचे प्रिती मोगान वाडोवंक संदी दितलो. आनी ताचो मोग म्हणजे सदांच सेवे चाकरेचो गुलामपणांत आमी जिवंक जाय. सायबीण मायेन जशे भशेन आपलें जिवीत सारलें तेच भाशेन हांव चाकोर जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे. आमेन. आमी गीत घेवया पेज नंबर 39 C26 निर्मोल बेट उंड्या सोऱ्याची. म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भुक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता हांव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदिदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वतायेन जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापें केलें.
अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी सुमेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान, उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावे येता तुका सोय, उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच वरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणी करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावाळताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन मरणावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. उनो जेवणपणाचो बरवासो मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्वकारान तुका मानवलें आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपतदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्यो दौरमदूतांक म्हणलें आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवठान आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जोडांक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भू पवित्र संस्कारान तूं सदांच रासाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिलो कोडसडूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 58 D21 जेजूशी येयात.
मागुया. सुर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सोडवणाऱ्या जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सुरपोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. म्हजे उपरांत म्हणात. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझे काळीज तुझे काळीज सगळेंच लासताले. सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव जेजूचें नांव आनी सोडवणेची आनी सोडवणेची बरी खबर बरी खबर परगटूंक परगटूंक देसा देसांनी देसा-देसांनी तुंगेलोय तुंगेलोय आनी जीव आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. सोडून मेलोय. ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान आनी संवसारान तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या ह्या खातीर देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासतांव दिनवासतांव आनी आनी आतां आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक आमचे ओत्रे बापाक मानतात बापाक मानतात. तसले जाल्यार तसले जाल्यार तुजे विनोतीन तुजे विनोतीन ते शांती पावय ते शांती पावय म्हूण मागता. म्हूण मागता. आनी सोगटा आनी पासत सोगटा पासत तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. बापाक वाखाणटा. आमेन. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 86 F3 देव आमकां जाय. देव आमकां जाय, देवाक चड मागता, बाबार्थ सदांच सोद मागता. बाबार्थ मोडायज तेणे क्रिस्ताचे संवसारांत आमकां दवरलोले. आमी क्रिस्त
Page 31, A74, Just Like a Child, A74. Just like a child who trusts his father dear, and who delights to feel his presence near. Just like a child whose mind has not a doubt, and whose heart is never proud. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. Just like a child, so weak he cannot stand, but who holds firm and tight his mother's hand. Just like a child who sings in broad daylight, fearing not the long dark night. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear friends, today we'll see the disciples who have been with Jesus. Two of them become very bold, that is James and John, and they want to take advantage of the goodness of our Lord. They request the Lord to make them sit at the left and right when He comes in glory. And this is their selfish reasons. For their selfish reason, they are doing this. And Jesus answers them with a very nice answer, gives them a very good answer. Those who want to be great has to be a servant first. And this is what Jesus is calling each and every one of us. There are times when we also have fallen into these situations where we have asked the Lord for our own selfish gains. Let us ask pardon and mercy from the Lord during this Eucharistic celebration. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. Grant us, O Lord, we pray, that the course of our world may be directed to your peaceful rule, and that your church may rejoice untroubled in her devotion. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the first letter of Saint Peter. You know that you were ransomed from the futile ways inherited from your fathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He was destined before the foundation of the world, but was made manifest
at the end of the times for your sake. Through him you have confidence in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere love of the brethren, love one another earnestly from the heart. You have been born anew, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding Word of God. For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord abides forever. That word is the good news which was preached to you. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Our response shall be, O praise the Lord, Jerusalem. Kindly repeat. Oh, O praise the Lord, Jerusalem. O praise the Lord, Jerusalem. Zion, praise your God. He has strengthened the bars of your gates. He has blessed the children within you. He established peace on your borders. He feeds you with finest wheat. Response. Oh, O praise the Lord, Jerusalem. He sends out his word to the earth and swiftly runs his command. He makes his word known to Jacob, to Israel his laws and decrees. He has not dealt thus with other nations. He has not taught them his decrees. Response. Oh, praise the Lord, Jerusalem. Kindly rise for the gospel acclamation. Harden not your hearts today, but listen to the voice of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. glory to you, O Lord. The disciples were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. And they were amazed, and those who followed were afraid. And taking the 12 again, he began to tell them what was to happen to him, saying, Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him to the Gentiles, and they will mock him and spit on him and scourge him and kill him, and after 3 days he will rise. And James and John, the sons of Zebedee, came forward to him and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. And he said to them, What do you want me to do for you? And they said to him, Grant us to sit one at your right hand and one at your left in your glory. But Jesus said to them, You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism which I am baptized? And they said, We are able. And Jesus said to them, The cup that I drink, that you will drink, the cup that I drink, you will drink, and with the baptism which I am baptized, you will be baptized. But to sit at the right hand and the left is not mine to grant, but it is for
for whom it has been prepared. And when the 10 heard it, they began to be indignant at James and John. And Jesus called them to him and said to them, "You know that those who are supposed to rule over the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. But it shall not be so among you. Whoever would be great among you must be the servant, and whoever would be first among you must be slave of all. For the Son of Man also came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear friends, a very good example of service is our Saint Mother Teresa, because she imitated the Lord, who came to serve and not to be served, and to give his life as a ransom for many. And it is said that once when she was picking up, helping this sick person, a journalist commented saying that not even if I am offered $1 million, I'll do this kind of work. And Mother Teresa also replied, "Neither do I," because she was not doing it for money. She was doing it for because of the love that Jesus which she has experienced, the love which she saw in these people, in this poor, in this service. And today, my dear friends, we see these two brothers, James and John's request. Mark's gospel gives us, tells us that both the disciples directly asked Jesus, whereas Matthew's gospel, we see their mother asking Jesus to make them sit at the right and left of him when he comes in glory. And they have been with Jesus during his time and seen Jesus doing a lot of things. And they have experienced Jesus, and they know that Jesus is not like the other leaders, not the others who have that authority, who lord over them. But Jesus is something different, and they know that they are going to get it from him. And that's why they ask for selfish reasons to sit at the right and the left, because their focus is on the power which will be granted to them when in the future, when Jesus will give them. And that is why they are asking Jesus for these selfish reasons. And my dear friends, once we do something, we ask the Lord something, or we do, even in our situations, we do something wrong or do for a selfish reason, a lot of bad things come in our way. And we see in the gospel today, when they ask this thing, the other disciples also, they get very angry with these two brothers. They are not angry because they have asked Jesus to make them sit at the left and right, but they also have these ambitious, selfish reasons of having some authority, having some greatness after Jesus. My dear friends, we also sometimes fall into this trap. Sometimes we may be doing our prayers, we may be going for mass, we may be attending prayer services, but sometimes we see God gives us a lot of things, and sometimes we ask the Lord many things for our own selfish gains. Even in our works, we will do it not on our own, for a humble work we do, but we do it to gain interest of others. Sometimes we do it to attract others, like even if we do service, we do the service of attracting others instead of doing it for the sake of others. Many times we are caught up in this situation, and let us ask the Lord to change our lives. As I have given the example of Mother Teresa, let our hearts be like that of Mother Teresa, who was so much in love with Jesus that she saw this love, she experienced this love, and she was able to give this love in service to the poor. In a similar way, let us ask for this grace during this Eucharistic celebration to change our hearts, that our hearts be like that of Jesus. She imitated Jesus, and similarly we also to
imitate Jesus through our lives, and give Jesus to whomever we come in contact with. On the pattern with the host, I offer up my lowly heart. All my life, my deeds, my thoughts, thine shall be, yes, my Lord. In the chalice, let me be a drop of water mingled there. Lost, O Jesus, in thy love, thy great sacrifice I share. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. O God, who provide gifts to be offered to your name, and count our oblation as signs of your desire to serve you with devotion, we ask of your mercy that what you grant as the source of merit may also help us to attain merit's reward through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your we hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that a people formed as one by the unity of Trinity, made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might, to the praise of your manifold wisdom, be manifest as the church, and so in the company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim, Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Philip Neri our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Nourished by your saving gifts, we beseech your mercy, Lord, that by this same sacrament with which you fed us in this present age, you may make us partakers of life eternal, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your lives. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. Let us recite together. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. T40, Mother of Jesus, page 341. Mother of Jesus and Mother of lowliness, bearing the light of the world, radiant with glory, the glory of Jesus, conceived by the Spirit of God. In the beginning of time, God's Holy Spirit is shown, breathed on the deep